गोविंद गावडे फाटल्या कांय तेंपासावन भाजप प्रणीत दोतर प्रमोद सावंत सरकारांतलो सगळ्यांत वादग्रस्त आनी सगळ्यांत चड भ्रष्टाचाराचे आरोप जावपी मंत्री। मागीर जावं ते नॅशनल गेम्सांतलो कथीत भ्रष्टाचार वा टेंडर काडिनासतना कोट्यांनी रुपया मोडून दुरुस्तीच्या नांवान कला अकादमीची लायिल्ली वाट, इतलेंय आसून कोण तो चार्ल्स कुरैया? कला अकादमीचे साऊंड सिस्टमीचेर जाहीर खेद उक्तावपी कलाकारांक उद्देशून कोण ते कलाकार अशे प्रस्न करून गोविंद गावडेन आपल्या स्वभावाचे खुलेआम दर्शन गोंयकारांक दाखयलां। शेनवारा आदिवासी समाजाचो प्रेरणा दीस जालो। 2011 वर्सा समाजाचे न्याय हक्कां खातीर जाल्ल्या आंदोलनात समाजाच्या दोगा तरणाट्यांक मरण आयिल्लें तांच्या उगडासान हो दीस जाता। सरकारी पावण्यार आदिवासी कल्याण खातें हे प्रेरणा दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडटा। हेच कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन खुद्द आपल्या सरकाराचेर प्रस्न उपराशीत तिडक उक्तायली आनी सरकाराक थेट शिटकावणी दिली। त्या आजचे जे तरणाटे जे असतात, युवक जे असतात, ते युवकांक मिसगाईड करपाचे बरेचशे जाण प्रयत्न करतात, ज्यांनी ह्या आंदोलनात त्यांना सहभागात झालेला त्यांना एक फुलदाची पाकळी किंवा एक कुस्पुट भर योगदान दिले ना। हे लोक बरेचशे आजच्या तरणाट्यांक आज वेगळ्या मार्गान किंवा वेगळ्या दिशेन वळपाचो प्रयत्न करतात। टीका करणारे खूप जण आसा आणि क्रिटिसिझम यू ऑलवेज टेकन इनटू द पॉझिटिव्ह वे। आम्ही प्रामाणिकपणान ह्या आंदोलन मुखार व्हेल्ले आशिल्ले कारण ह्या समाजाचेर जाल्लो अन्याय, ह्या समाजाचेर जाल्लो अत्याचार आणि ह्या समाजात फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर प्रत्येक सरकारने वापरलेलो आसा। ह्या दृष्टिकोनातल्यान आम्ही त्या आंदोलन पेटयलेले आशिल्ले आणि एक आंदोलन रंगावले म्हाका दिसता त्यांच्या भाशणांतल्यान अशें तरी दिसून येता की म्हाका दिसता आनी एक आंदोलन रंगोवचें पडटलें। आणि आज ज्या तरेन ह्या खात्याची, ज्या तरेन ह्या समाजाची उदरगत जावपाक जाय ती जाता का ना हो संपूर्ण गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या सोशिकतेच्या हो एक प्रश्नचिन्ह आसा। सांगल्यानंतरूच काम करप किंवा सांगून सुद्धा कितलेच काम जायना म्हणजे हे खाते कोणा खातीर काम करता हे प्रत्येक गोंयच्या अनुसूचित भावांनी आज मनान हाडपाची गरज आसा। फक्त आशिल्ल्योच स्किमी ज्यो आसात, योजना ज्यो आसात त्यो कॉपी आनी पेस्ट करप म्हणल्यार खातें बरे भशेन चलप आणि तेजे अचिव्हमेंट आसप हे आमी घेवपाक शकना। म्हाका दोन गोष्टीचेर आज ताबो करून सांगपाचें आसा। खरें म्हणल्यार जे ट्रायबल भवन आमी जे म्हणटात, जे गोविंद गावडे जे वेळाचेर ह्या ताबो जे हँडल करताले ताचे वयल्यान खूप काम करून मुखार गेल्लें। आमकां एक आशा आसा। म्हाका दिसता म्हजो एक काणकोणचो किंवा नेत्रावळीच्या त्या भागातलो एक भुरगो त्या पणजेच्या शहरान रावन शिकतो तो समोरचो, परंतु दुर्दैव आमचे ज्या दोन आमचे भुरगे जे आसा त्यांनी बलिदान शहीद झाले त्याचे फळ आज आमकां भोगचें पडटा। सरकार जर जाय किंवा खात्यात जर जाय जाल्यार 24 तासात जर सगळेच जावपाक शकता, पूण 1,62,000 लोकांची मागणी ट्रायबल भवन आमकां निमतं सांगतात, आमकां कारण सांगतात। म्हणजे जे अधिकारी जे असतात ते अधिकाऱ्यांकडे बोलणं का ते मुद्दम दवरलेले आसा ही एक मनान सुद्धा पाल आज चुकचुकपाक लागिल्ली आसा। एक योजना काढली, एकलव्य कोचिंग योजना। कितें परिस्थिती आहा आज 10,000 आणि किंवा 11,000च्या ट्युशन फीयांक कोण ट्युशन दिता ही समजून काय आणि याचे एनालिसिस करपाची जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी कोणाची? आज कसे उदय बाबान म्हणिल्ले आसा 4-4 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये, 1-1 लाख 40 लाख रुपये एक जर कोचिंग वालो जर घेता जाल्यार 12 आणि 13,000 रुपये दिवन ही कोचिंग स्कीम इम्प्लिमेंट करून कितें आमी भुरग्यांक दाखोवपाक शकता? म्हणजे ह्या समाजातलो भुरगो मुखार सरपाचो नाका कितें? ह्या
समाजाच्या भुरग्यांक पैसे ना म्हणून खंय तर फॅक्टरीन वचपाचें काम करपाचें किंवा कुळागरांत शिकपाचें एग्रीकल्चरान काम करपाचें काजू काडपाच्यो माथ्यार बॉल सात माथ्यार घेवपाचें हीच परिस्थिती निर्माण करून दवरपाचे प्रश्न काम करता म्हणून हांव सदांच म्हणटा रातचे ढोसले आणि सकाळचे निवळता थोडेशे मातशे हँगओव्हर जाता मनीस हँगओव्हर जाल्यानंतर मनीस सरकारी अधिकाऱ्यांनी येवन सरकार किंवा तो कॉर्पोरेट सेक्टर आसूं किंवा खंयच्या एका ऑर्गनायझेशना भितर कितें डिलिव्हरी दिवपाक शकतलो कितें काम करतलो आपण इतले रातचे खेळले आणि गटरान पडले म्हणून हे लटर पटर हे खाते जाल्ले आसात अशें म्हाका तरी दिसता पॉझिटिव्हिटी कित्याक उलयचें पडटा कारण ह्या समाजा खातीर गोविंद गवळीन 61 दिसाची बडजत बदली बदिल्ली आसा ह्या समाजा खातीर आज त्या लोअर कोर्टाच्या पर्यंत त्या सुप्रीम कोर्टात पायरी चढणारे कोण जर आसा तर प्रकाशमयी आणि गोविंद गावडे आसा ह्याच आंदोलना खातीर ते काणकोणच्या केपेंच्या भयणी ज्यो आसात सांग्यावयल्यो भयणी ज्यो आसात तांणी त्या बेतांच्या गाडयांचो मार घेतिल्लो आसा उदकाचो फवारे घेतिल्ले आसा हे लोकांक कितें खबर हे लोकांक आलायती नोकरी मेळ्ळ्या आलायती नोकरी मेळ्ळ्या आणि म्हणूनच म्हणजे मागणी खरं म्हळ्यार दोतोर प्रमोद सावंत हांव हांगसरल्यान मुख्यमंत्री आणि ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची जी भावना आज प्रकाश भुईमान जी मानिल्ली आहा ती खरोखर लक्ष घालपाची गरज आहा म्हणून हांवें म्हणिल्लें की ह्या समाजात फक्त राजकारणापुरते मतापुरते तेन्नाच लागीं करपाचें आणि ज्या वेळाचेर तांकां खरोखरच गरज आसा त्या वेळाचेर तांचेर आडनदर हो खूब अन्याय म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा आनी एक आंदोलन रंगवचें पडटलें मागीर खंयच्याय कारणां खातीर आसूं तें म्हाका खबर आसलें की सरकारी जे कर्मचारी जे आसात पळय ते एन नंबर ऑफ एक्सक्युजीस दिता हें जावना तें जावना आरे तें सोडोवपा खातीर मदीं जाल्ल्या मनशाची किंवा ह्या ट्रायबल ह्या प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान हो सभागृह जर असो कार्य जर मारपाक लागलो जाल्यार तुमची आमकां कित्याक गरज म्हाका दिसता हो प्रेरणा दिन जो आहा पळय म्हाका मेळचें दिसता की सरकारी पातळीचेर तो ऑब्जर्व करून कितें मेळोवपाचें आसा आमच्यो समस्या ह्या अनुसूचित जमातीच्यो रडगाड्याच्या प्रत्येक प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान जर आमकां जर परत भावनांवर त्या प्रकाश वेळात जर माणसे जर पडले तर म्हाका दिसता प्रेरणा दिन सरकाराच्या बरोबर म्हणून काय अर्थ ना बरोबर प्रकाश बरेचशे जाण दिसता आसतलो बेधडक उलयतात येस म्हजो जगूत आनी म्हजे पिंडूच त्या खातीर आयले मग ताका कारणीभूत एखादो 100% सरकार आसतलो किंवा खात्याचे अधिकारी असतले कारण खात्याचे अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली जर काम जर करतात मला ते खाते त्यांनी सोडून वयचे होय माझो निर्वाळीचो सल्लो आहे ह्या सगळ्यांक जावन आसा न्हिदले सोंपले जागे रावात म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या शिकवण जो आमकां मंत्र दितलो तेजे उल्लेख करताना म्हजे 2 शब्द सोपयता शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा शिकिल्ले आहात संघटितच जाल्ले आहात संघर्षही केल्लो आसा पूण संघर्ष परत जर करचो जर पडलो तर मागीर आनी ह्या लोकशाहीत कितें आहा आनी दुसरी गोष्ट आम्ही शिकिल्ले सवरलेले आसात त्या डॉक्टर बाबासाहेबांनी आमकां सांगिल्ले आहा शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे जो तो प्राशन करील तो कधीही गुदगुदल्याशिवाय राहणार नाही जगायचं नसेल तर ताठ मारणे जगा स्वाभिमानाने लढा आणि कधीही मरण जर आलं तर ते हा करून स्वीकारा कुणासाठी तुमच्या येणाऱ्या भावी पिढीसाठी म्हणूनच मी एवढंच म्हणेन पुढच्या वर्षीचा 2025चा जो प्रेरणा दिन जर आहे
त्याच्यापूर्वी ह्या सगळ्या गोष्टी आज खात्यानं आणि सरकारनं ठसास लावायला पाहिजे. ही आमची आजच्या या सभेतून शिटकावणी आहे. आणि खात्याचे संचालक आहे, उपसंचालक आहे, सगळे कर्मचारी आहेत. आम्हाला कारण सांगता त्यावर कारण मीमांसा करून या समाजाला न्याय हक्क लढण्यासाठी प्रवृत्त करू नका. तर त्यांना तुमच्या शाबासकी देण्यासाठी तुम्ही तो दिवस निर्माण करा. एवढंच मी या मंचावरून तुम्हाला सांगू इच्छितो. तिडकीन आणि अचूक शब्दफेक करीत भाषण करपाची मंत्री गोविंद गावडेची कला फामाद. मात गोविंद गावडे आताच सरकाराचेर कित्याक फुर्योज जालो. ज्या सरकाराचेर आणि खुद्द मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचेर तो आता इतली टीका करता, त्याच सरकारात गोविंद गावडे फाटली लागी 8 वर्सां स्वतः मंत्रीपदूय भोगता. मागीर वो विरोधाभास न्ही तर. कला अकादमीच्या दुर्दशेवेल्यान भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप जावपी गोविंद गावडे समाजाच्या नावान आता परतून आंदोलन रंगोवचे पडटले अशी भाषा वापरीत सरकाराचेर चेपण हाडपाचो यत्न करता काय कितें अशे साबार प्रस्न आपसुकूच उप्रासतात. प्रेरणा दिसाचे हे कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन थेट मुख्यमंत्र्याच्या कारभाराचेरूच प्रस्न उप्रासल्यात. गोविंद गावडेच्या मंत्रिपदाचे पयल्या काळात आदिवासी कल्याण खात्याचो कारभार ताजे कडेन आशिल्लो. मात 2022 हे खातें परतून गोविंदाक दिवपाच्या जाग्यार मुख्यमंत्र्यान ते स्वता आपले कडेन दवरले हाची मोठी सल गोविंदाक आसा अशें ताच्याच समाजातले फुडारी उलोवन दाखयतात. मात गोविंद गावडे कडल्यान आदिवासी कल्याण खातें काढून घेवपा फाटल्यान तशी कारणांय आसात म्हूण खुद्द भाजपातलेच फुडारी सांगतात. तर अशे तरेन स्वताच्या कारभाराचेर खर प्रश्नचिन्ह आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप चालू आसतना आणि हाकाच लागून मंत्रीपदाचेर हावळ येवपाची चिन्ह दिसतना गोविंद गावडेक समाजाचो उगडास आयला. गोविंदान समाजाच्या नावान आपल्याच बांधवांच्या खानार आर्म दवरून सरकाराचेर आणि मुख्यमंत्र्याचेर फारपेट सुरू केल्ल्याची चर्चाय बरीच रंगल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने.